Hymn number 836, page 20. 836. आयज आमी भाग्यवान सेबास्टियाच्या परबेच्या तयारीच्या 5व्या दिसान आसा. सांत सेबास्टियाव भाशेन देवाचे उपदेश संपूर्णायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गवाय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आनी देवाच्या उपदेशाची समजणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी 10 उपदेशांतले 5व्या उपदेशाचेर नियाळ करतले. आपल्या आनी पeleachea जिवाक मान दिवचो. आयज आमकां आयच्या विशयाचेर समजणी दिवंक आयलोले आसात आमचो पाद्रीगार. जिवीत एक मोलादीक देवाची भेट जावन आसा. देवाचे हे अमोलीक भेटेक आमी जायते फावटी फावो ते परी लेखूंक ना. मनशाचो जीव आनी भोग करून गरिबांचो जीव आनी निराशी व डिप्रेशनाक जियेतल्या आमच्या भाव भयणांक पासत आमी मागतना ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक भक्तीपणान वांटो घेवया. एका महायाज्ञिका दाना आनी यज्ञ समोर पळोवंक नेमतात. देखून हे महायाज्ञिक लागीं कितें तरी समोर पळोवंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञिक लेगून जावचो नासलो, कारण समर्थी प्रमाणे दाना भेटोवंक दुसरे याज्ञिक आसले. तांची चाकरी स्वर्गीचे वस्तूची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोजेस तोंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलेलो ते नमुने प्रमाणे सगळें पळोव. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मदीस तितले अदीक श्रेश्ठ म्हणल्यार कोण ताका मेवलें. कित्याक हो करार अदीक वर्ते वासाचेर स्थापलेलो आसा. देवाचे उतरे.
असो जबाब जातलो. बापा हांव येता, ह्यो नामी भेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुजे उतरान म्हजे कान उक्ते केले. कोंकणी बोली तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पोले हांव येता. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजे खोशेक हांव पालो दिवचो म्हूण शास्त्रान वचनान म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा मोशाक सगळे म्हज्या काळजान तुजे सोस्तीचो हांव मोग करतलो. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडल्या सोबेन हांव परगट केलें. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजी वाट पळयत आसा, तुका सगळ्याक तुजें सवें मेळूंक आनंद आनी संतोश. तुजे तारुणाक रावता तुजी सगळी असली सदांच मोहिमा पावूं. कितलो व्हडलो म्हजो देव. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. उद्गार. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखलात. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे संगती आसा आनी आसून तुमी म्हाका वळखनात. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दियात अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हज्या सवय आसा म्हूण तूं स्वत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हज्या वस्तूंगेर उलयना, पूण म्हज्या सवय आसा तो बाप आपले कर्तव्य करीत आसा. म्हज्या स्वत म्हणून घेयात. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हज्या सवय आसा. कर्तव्याक लागून तुमी स्वत मानात. हांव तुमकां स्वत सांगता, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तव्य करतलो, कित्याक हांव बापा शिव येता. तुमी म्हज्या नांवान मागची तितली हांव करतलो आनी अशी करता सगळ्या बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितें म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार हांव तें करतलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान क्रिस्तान सिरीज कळ्ळ्या कुशल काय बघतो आमकां सिरीजचें प्रमोशन मेळ्ळें येसून जाल्यार पास जाल्यार आमकां बरें दिसता आनी जायत्यो वस्तू आसा पूण एक वस्त म्हटल्यार वो एक घडणी म्हज्यान सांगूं येता सारकी आमकां खुशाल जाता हें म्हटल्यार जरी तर आमच्या गोरब्यांत कोणाकूय आमच्या भाव भयणीक एक भुरगो सोबले ही खुशालकाय म्हटल्यार आमच्या भितर दवरूंक जाय आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या इश्टांक आमच्या सोयऱ्यांक सगल्यांक वचून ही खुशालकायची खबर आमी सांगता आनी सांगतना लेगून आमी एक पावट घुसपतात जाणें कितें जालें एका बाप जालो आनी कितें कितें आनी अशें म्हणून आमी खुशालकाय भोगडटा एक म्हयनो फाटीं वा थोडे दीस फाटीं आमी क्रिस्त जयंतीच्या समयार आसले आनी लोकांचो शुभ वर्तमान नवे हांगासरान वा दुसऱ्या हांगासरान नवे व्हडले तांकां हें मेळटा देवदूत सांगता भियोनाका हांव तुमकां एक खुशालकायेची खबर सांगता एक बरी खबर सांगता गोव्या राखणेन ते आसले आनी ते सगळे पयलीं भियेता आनी कितें घडटात आनी बरी खबर कितें तुमकां एक पूत सोडवलो तो तुमकां सोडवून फाव करतलो तो तुमकां जिवीत फाव करतलो आनी खबर थंयच ते स्वते उरना त्याच गोव्याच्या घडून उरना ती आख्या संवसार पावता पळय भाव भयणींनो जिवीत म्हणटा तें आमकां खुशालकाय एक भुरग्याक सोडून काडल्या उपरांत एक वर्स संपल्या उपरांत पयलो वाडदीस हो सोडमाचो दीस आमी एकदम व्हड्या नेटान समरपता आमच्या शेजाऱ्यांक इश्टांक सगळ्यांक काडटा व्हडली पार्टी करता पळय भाव भयणींनो जिवीत म्हणटा देवाचें देण आनी आज आमकां गरज आमच्या जिविताची नियाळ करप जरी तर हें देवाचें देणें जाल्यार हें आमचें जिवीत आमी कशें करून जियेता सुरवातीच्या उदाहरण आमी आयकलां आमच्या ह्या गांवांत वा दुसऱ्या गांवांत आमच्या गोंयांत वा दुसऱ्या संस्थेंत कितें घडटा जिविताची सुमरवणी करचे स्वाते मनीस उठला एकामेकाचो जीव काडप जाव वाडल्या जाल्या उपरांत वो आपल्या कुसऱ्यान आनी अशें घडटा जाल्यार कारण कितें कित्याक म्हूण आमी जीव काडून फुडें सरता जरी तर आमी कालचो शुभ वर्तमान आयकला जायत जाल्यार आतां घरांत जालो मनीस आसलो आनी सोनाराचो दीस आसलो हो देवाचो सोनाराचो दीस हो पवित्र दीस आमच्यान कितें करूं येता बरें करूं येता वो वायट करूं येता जीव वाडूं येता वो काडूं येता आनी ते सगळे फुडारी ओके रावता पूण जेजू तातूंत जाय आसलें जिवीत म्हणटा तें देवान आनी जिवीत म्हणटा पूण देवान आमकां सोण एकल्याक आपली जबाबदारी दिला एकामेकाक थांब आनी आपल्या जिवाची सुमरवणी तो करता पळय भाव भयणीनो अमेरिकाचो आदलो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन
तो भुरगो आसतना अशें ताणें योचिल्लो बोटीन वचून काम करतलो म्हणून, म्हणजे मातसो वाडलो. आनी जेन्ना तो भायर सरतालो बोटीर वचून, ताणें पयलें ताची आवय रडटाली म्हणून दुकान दिश्टी पडटाली. आपले म्हणटा तें पेंट सगळें ताणें बोटीन घायलेलें. आनी आपल्या आवयक पळोवन ताणें तांकां सांगलें, मातशें वचून म्हजी पेंट हाड, हांव आनी वचोना. म्हजी आवय हांव दुखयचो ना, हांव गेल्यार म्हजी आवय दुकान भरतली. पूण तिचे आवयन सांगलें, जॉर्ज तशें करूं नाका. देव जाणा तूं म्हाका मान दिता आनी ह्या पासून तूं वचूंक सोदिना. पूण जो कोण आपल्या आवय बापाक मान दिता, देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसतलो आनी इतलेंच न्हय, तो बरे दीस जिवंक पावतलो. आज बाब भयण, जिवीत एकदम सोंपें जालें. जिविताक कसलोच वाडो दिसना. जीव काडूंक सा आमी कोण करपाक ना, पूण एकामेकाचो आमी कसो जीव काडटा तें आमी जाणा. एकामेकाक त्रासान घालून, एकामेकाच्यो खबऱ्यो करून, दुसऱ्या वटांनी एकामेकाक मान दिसनासतना जिवप. मागीर पॉल फिलिपाक बरोवन दुसऱ्या वर्सान जिविता विशीं उलयता. आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हटल्यार कसलें जावंक जाय. सगळ्यांत पयलें आमचें जिवीत म्हणटा देवान दिलां आपलेपणा पासून न्हय, फकत म्हाका जाय ते पासून न्हय. दोन वस्तू म्हणटा जिविताच्यो आमकां खुशालकाय दिता. एक म्हटल्यार जेन्ना कोणें आमकां कसली वस्त दिल्यार आमकां बरी लागता ती वस्त आमकां खुशालकाय भोगता. पूण ही वस्त म्हटल्यार आमकां फकत भायली खुशालकाय दिता. मागीर पावलो आमकां मागता आमची खुशालकाय म्हटल्यार ती भितरली जावंक जाय. आनी ह्या पासत जेन्ना आमची आवय बापूय आमकां बाप्तिस्म दिवंक फुडें सरता, आमकां हे भाशेन भितरली खुशालकाय फावो जाता. पवित्र आत्मा आमची सवय आसा. आनी ह्या पासत जेजू जेन्ना स्वर्गार वयच्या आदी आपल्या शिसांक कितें सांगतालो, हांव तुमकां एक शांती धाडटलो, हांव तुमकां पवित्र आत्मा धाडटलो, हो तुमकां भितरली खुशालकाय दितलो आनी तुमचे सगळे भिकोसलीच पिरांत आसची ना. तो उतरां तुमच्या तोंडांत घालतलो. पवित्र आत्म्याचे पेडण्यान आमच्या खुशालकायेचें जीवीत जियेता. आनी ह्या पासून मागीर पौल सांगता आमकां दोन कांयची खुशालकाय. एक म्हटल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता, सो आमचे शेजारी जावं आमचे इश्ट वो केन्ना दुसरे कोण आसो, आमी जेन्ना ताका पावतना नेकी भाशेन आमी दाखोवन दितात, आमी त्याच्या जिविताक वालोर दितात, आमी त्याच्या जिविताक मान दितात. आनी दुसरी वस्त म्हटल्यार खुशालकाय हाडटा ती म्हटल्यार जेन्ना आमी सगळीं एकवटान जियेता. जेन्ना आमी जाणा एकवटान आमी जियेना कितें जाता, आमी फकत एकामेकाचो जीव कसो काडूंक जाय तें पळयता. आमच्या मदें वाटे जाता, आमच्या मदें फूट जाता. जरी तर आमी वळखून घेत जाल्यार हें जीव म्हणटा तें देवान आमकां फाव केला. ताचे रूपणे आमचे सवय आसा जाल्यार हें सुद्दां आमी वळखून घेत जाल्यार आमी एकामेकाच्या जिवाक मान दितले. आमी एकामेका सवय हुस्को दाखयतले, आमी एकामेका सवय एकामेकाक पावतले. आज जरी तर भाव भयणीनो आमचें जिवीत सारकें ना जात जाल्यार गरज आमकां तें जाग्यार घालप. आमी जाणा आज आमचे डिजिटल वॉच आसा, घडयाळ आसा.
आदल्या तेंपार दुसरी येताली काटो आसलो ते घोड्यार आणि ह्या घोड्यार म्हटल्यार भायल्यान बरें सोबीत दिसतलें. एक फावट आज देखून थोडी घोड्यार घालतात तांची घोड्यार चलोना पूण दिसोंक सोबीत आनी ह्या पासून घालता. कित्याक सबार कडेन जेन्ना हांव कोणाक टायम ते जालो विचारल्यार तशें तर फाल्यां तुमच्या घोड्यार चलोना. कित्याक म्हूण तें चलोना? ह्या घोड्यार भितर एक कालुसी आसा. तशेंच घोड्यार भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कितें तरी उणें जालां जाय. आमचे कालीस म्हणटा ते जाग्यार ना जाय. आनी ह्या पासून येसुक्रिस्ताच्या तूं ताचे फुडें गेल्यार ते तुजे फातराचे कालीस तो काडटलो आनी एक मासाचे कालीस तुका फावो करतलो. आमी जाणा जेन्ना आमचे कालीस फातराचे जाल्यार एकामेकाक भोगसून आमी फाटीं सरता. पूण जेन्ना आमचे कालीस मोवाळ दोळ्यार जाल्यार आमी जागरूय आसतलो आनी दुसऱ्यांकूय जाग्यार करून पावतलो. कालूच भाव भयणीनो आमी आयकलां जाय अमेरिकाचो नवो प्रेसिडेंट कोण आसा तो जो बायडन. ताच्या जिविताचेर आमी नोंद मारल्यार आमी अशें म्हणटले आमच्या जिवितांत कितेंय वायट जाल्यार जे भाशेन म्हणटा कसलें जिवीत कसो जियेता चलता जिविताचो वास आयला ईट आयला ताच्या जिविताचेर आमी नजर मारल्यार बाब भयणीनो सगळ्यांत पयलें स्वतें ताची घरकान्न ताची धूव उपसुर्गाक एक्सिडेंटाक सांपडली आनी संवसार सांगून गेली. ताच्या उपरांत ताचे एकले पुताक ब्रेन कॅन्सर जालो तोय सोडून गेलो. ताचे उपरांत आनी एकलो पूत म्हाका दिसता नेवीन वो आर्मी सर्वीस करतालो नेवीन दिसता ड्रग्स घेतालो ताका काडून उडयलो. ताचें जीत म्हटल्यार सारकें निराशेपणांत आसलेलें. जिविताक कसलोच अर्थ नासलो पूण देवाचेर भार करून तो आपल्या जिविताची पावलां मारीत आसलो. दावे आविसरांत दावे वडील जेजू कितें म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक आनी हे तुमी म्हणटा वाट सोद आनी जिवीत हांवूच. तो म्हणटा हांव आयलो तुमकां जिवीत मागूंक. आसतना आमी इतलेंच मागूया ह्या दोतोरा फुडें वचून जेजू फुडें वचून. कित्याक तो सांगता म्हणजे शियार हांव तुमकां जिवीत दितलो हांव तुमचें जिवीत ओलो करतलो हांव तुमकां समाधान वा शांती फावो करतलो. येसू देवाय तुमचे कडेन वर्सांनी मागणी पावलो मुखार दवरया. आमच्या दोरबीक आजच्या दिसाक हे पवित्र भेटून आमचे जिवीत मुसळूंक वागुरलेल्या फादर टोनीचे देवाचे सबार बेसावा बापा लागीं मागुया. दुर्भाचे पवित्र सोबये पासत भोग करून या मिसात वांटो घेतल्याच्या हुस्क्या कोटी खातीर बापा लागीं खालतिकायेन आमी मागुया.
आणि देवाताय आम्ही आता उभारलो. कीर्तन मागूया आमच्या भुरग्यापासून आमच्या वर्गापासून आमच्या शेजाऱ्या इष्टापासून किरपुणीचा जीव आमकां फाव केला त्या जिवाक आमचे जिवीत ताकाच भेटो. आणि मागूया सदांच पवित्रतायेन धरून आमचे कुटुंब हेच पवित्रतायेन सांबाळून त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मुझे तुमचे बलिदान सतत मानत असणे सांगून जितले पावट आमी बरी सगळ्या सगळं संभ्रम करता तितले पावटी आमच्या सगळ्यांचो वावर चलयता देखून ह्या पवित्र गुट्टान फावो ते वाट घेवन आमकां निर्वी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे सरस्वत तुमचे सवे आसूं आमची काळज उबारूया सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वाचूया सर्वेस्वर पवित्र बाबा स्वर्गान आनी साश्टाच्या देवा सर्वकाळी सर्व जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचून फावो हो काळ नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंते क्रिस्त रोग साक्षी जेजूचे पाळणे चलोवन आनी आपले रोगत वारून जी विचित्र पृथ्वी दाखयली हे पळय तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं घोड करताय आनी अशें तांचें सुखताय क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं जे बळ सुपूर्णाय उसळताय देखून सुरूच्या तुका संगती आमी पितप्रे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Musa
कसं पवित्र तूच सगळं पवित्र सर पवित्र घडून ई जेणे पवित्र मागता zaum-ia आमच्या सुने जेजुचे सची आपल्याच कशी गोष्ट समजच्या आधी ताणून म्हणून तो तीन वाचून तो बोललो तो आपल्या शिष्यां निघाले हो तुम्ही समयस गिया खाया ही मुझी गुरु तुमचे कसं समजण्याची तुम्ही समयस गिया घातले पिया ही म्हज्या वखदाची कास नवे आनी साजणे कोरोनाची बाबत पातळीचे बक्षणेचे तुमचे कसं आणि तुमचे कसं ते वाढवते हे म्हज्या वयसर आणि जेजुचे पुढे रगसतेला आमस वेस्तांक पवित्र अप्रव्यक्त करून आम्ही त्यांना सगळ्या आखे फिल्मीचे सरच पवित्र सगळ्याचे बरं असतं आणि फ्रान्सिस आमच्या बाबान बाबा फिलिपिनेर आमचे वडील बाबा आणि सगळ्या यादनीक बरोबर तिका या समान नाशिक प्रार्थना तीर घेऊन आमच्या बाबा सगळीच्या क्षणा पोलिसा चरास तुझी कशी सरकारसा कशी संसारासा आमचो दिसतो राज आणि आमचीच कल्याण कुशलता तशी आमची पाठावस आणि आमकां सरस वाईट कमीला दर या जिवितान स्वस्थ करू सर्गीच्या सुखात सुंदर जगणे आम्ही भरोसा करतो तर आमकां ताका सोडपाक सुटे आनी सुरक्षांतली वाट क्रिस्ता तेंचे दोन म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पात्राचे न्हय पवित्र पावचे देशकार आनी तुका शांती दी आनी तूं तुका एक सांबाळ सच्ची रासा चलयते सासणाच्या सासना सिमेची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसा एकमेकांक शांती Possamos Jesus Cristo, आमचे वाट सोद आणि जिवीत त्या जेच्या जोरात आपल्यान सोमनी शिवामी Please प्रसाद रविनारायण नवया पेज नंबर D22 पेज 59 D22
प्रार्थना। देवांचे बाबा, तू आमकां एका सुवेच्या अंड्यान रावशी केलाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी सावचे आमची मन आनी काळजां मोगाच्या आत्म्यान भर. प्रेमाचे पुत्र जेजूचे नावे सरस्वत तुमचे सवय आसूं. स्वर्गदाते बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. Madre San Sebastiao, eu não vou dar San Sebastiao, Jezuche Govai Sacra e Misachi, e Ghorbhant,
आणि मस्त सांगता सगळ्यांना बरें जाते चिंतवायरी चलता एकदम बरी चलता तुमची आनी खरीपणी जेन्ना भुरग्यांक पळयता वाचतना बरें दिसता दुसरे सातेर मातशें तुमी सोत्र्यान जेवचे कित्याक सगळ्याक हांव गायनाचे चेले बुक्स दिसून येता म्हाका हे बुक्स पळोवपाक कोणा लागीं आसूंक जाय आनी कोणा लागीं न्हय कित्याक ही पिडा म्हणटा ती आजुनूय पयस जावना आजुनूय चालू आसा फोंडेय आनी कोणाक जालेली आसा तर आमकां अशें दिसतलें आतां सगळें सोंपलें वॅक्सिनूय आमकां चालू जाला आनी ह्या पासून मातशें चोपड्यान जेयात मातशें ते बुक्स पळयात मातशें कुशीन दवरात तशेंच ते मागणें तुमी करता सांत सेबास्टियानाचें मागता येनास मातशें ल्हान मागणें करून आनी जण एकल्याक दी तेंच्या गाडो व्हरून हाडून तें बरें पडटलें हें आतां सगळ्याक सर्कुलर करता तें सारकें न्हय तें ल्हान हेका चड कांय लागचें ना तें करूं येता बेश्टें झेरॉक्स कॉपी करून तें मातशें एक एकल्याक दियात तांच्यान गाड व्हरून आनी हाडून तिसरे सगळें मागता मातशें आतां हें डेकोरेशन घालतना लायट मातशें मळी दिसची पडटा मातशें एक दोन बल्ब मातशें व्हडले घातल्या कित्याक एक बल्ब आसा तो आसना मातशी लायट मळी दिसची पडटा म्हाका कित्याक जेन्ना आमी एकटे जाता जेन्ना चड उजवाड आसा आनी चड खुशालकाय दिसता सो म्हाका कमिटी लागीं मातशें बरी लायट घालची देवळांत वचून ह्या तिसरे शांत मोगान तुमकां धाडटा Hymn number 240, page 173.